कोयराची आनी बेडाची शुल्क वाडयिल्ल्यान शेक मालकांक समस्या उप्रासल्यात। गोंयांतल्या सगळ्या शेक मालकांक आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक मेळून विरेश बोरकारान शेक मालकांक जाल्ल्या वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा केली। कोयराचे आनी बेडाचे शुल्क कमी करपा खातीर विरेश बोरकारान पर्यटन मंत्र्या कडेन मागणी केला। कसो कितें ब्रेकअप आसा आनी गेले ते आतां 2 वर्सां कोवीड आसल्या कारणान खुबसो लॉस जाल्लो आसा तांकां आनी कांयच बिजनस तितल्या लेवलाचेर जावना। सो आयज ते डिस्कशन केलें आनी ब्रेकअप घेतलो। तशेंच जे गार्बेजाची फी आसा ती ऑलरेडी सांगल्या आमी की ती वेव ऑफ करची म्हणून, कारण गार्बेज फी पयलू एडेड ऑन जायनासली, ती वांगडाच येताली। सो हे फावट तेंच्यांनी गार्बेज फी 10,000 गार्बेज फी एडेड ऑन केल्ली आसा। खंय ना खंय तेंचेर तो वाडटा आनी 2 वर्सांचें जें आसा जे कोविडाच्या टायमार सो ते 10% करून तीन आयज 10% तिसरे वर्स जाले। सो 10% इन्क्रीज जावन आयज ती खंय ना खंय डायरेक्ट वाडलेली अशी हें जाल्लें आसा। सो क्लियरन्स मिनिस्टराच्या सायडीच्यान ताणें सांगलेलें आसा की कशें ब्रेकअप कसो आसा तो। आतां फक्त एश्युरन्स हें मेळला की जे गार्बेज फी आसा ते कमी करतले म्हणून सांगलां। सो जावं कमी करतले नाल्यार वे ऑफ करतले। आमीच मागला की वे ऑफ करचो म्हणून हो डिमांड घातलेलो आसा। आनीक सांगला ते बेडाची जी फी आसली ती 10,000 आसली आनी खंय ना खंय ती 25,000 केल्ली आसा। सो 25,000 आतां तेवूय आमकां सांगला की आपूण 15,000 करतले म्हणून।